Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तो जो गेमिंग झोन जावपाचो आसा त्या गेमिंग झोना खातीर जी जमीन घेतला त्या जमनीच्या सायडींतल्यान त्या जमनींतल्यान एक कमांड एरिया म्हणून आसा. जर तिळारी प्रकल्पा अंतर्गत जे उदक येतले जे तळारी प्रकल्पाचे उदक आसतले ते उदकाचो वापर करून ती एक कमांड एरिया आसता ती घोषित केली कमांड एरिया. सो ती कमांड एरियाचो विचार न करता एकंदर ह्या प्रकारात गेमिंग झोनाक ही मान्यता कशा पद्धतीन दिली हो एक अजापित करपाचो प्रश्न आसा. आणि हे सगळे करता असताना स्थानिक पंचायत किंवा स्थानिक नागरिकांनी जो कितें विरोध केलो जावं तांचे कितें मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो मागण्यो पुराय त्या मागणेचेर कसलोच विचार विनिमय न करता ह्या प्रकल्पाक मंजुरी दिली. आता खूपशा लोकांक अशें दिसतले जावं अशें दिसमन दिसून येता की प्रत्येक प्रकल्पाक हो विरोध जाता. आम आदमी पक्षाच्या वतीन आम्ही ह्या गजालीचेर पुराय अभ्यास केला. ह्या दोन्ही प्रकल्पाक धरून जे आता वेगवेगळे उपक्रम थंय सुरू जावपाचे आसात ती जातले ताजी सगळ्यांची एक सेंटर म्हणजे ते मोपा एअरपोर्ट. मोपा एअरपोर्टाक धरून हे सगळे विविध योजना थंय राबयले गेले वतात. आणि ह्या सगळ्या बाबतीत स्थानिकांक किंवा स्थानिकांचो विचार न करता हे सगळे प्रोजेक्ट थंय लादले गेले वता असो आमचो आरोप आसा. ह्यो ज्यो जमनी आसात किंवा हांगाचे गांव आसात ते गोंय सरकारान त्या गांवांतल्या लोकांक स्थानिक आमदार बाबू आजगांवकर, मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार आणि पर्यटन महामंडळाचे संचालक डायरेक्टर श्री दयानंद सोपटे हांच्यानी सगळ्यांनी लोकांक विश्वासात घेऊन हे जर प्रकल्प राबयले जाल्यार आयज ह्या प्रकल्पा संदर्भात अनेक प्रश्न उभे रावपाचे नाशिल्ले. हुकुमशाही केन्ना पळोवंक नसलेली, आयकूंक नसलेली. ही हुकुमशाही पहिली पाकले असलेले तेन्ना जाताली. आमच्या गोंयाची राजवट करताले पुर्तुगाल तेन्ना जाताली. पण ही हुकुमशाही आता बीजेपी सरकार करूंक लागल्या लोकांकडे, गरीब जनतेक फसवून घेतात. हे जावचे न्हू आणि हे करूचे न्हू.